व्हिक्टर बोर्न दुयेंसाक आडोवपा खातीर केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मंडावियान जारी केल्ल्या मार्गदर्शक तत्वाक आमी पाळो दितात. व्हिक्टर बोर्न दुयेंसा आडोवपा खातीर उपाय येवजणा राबोवचे खातीर पावलां उबारल्यात अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली. तशेंच गोंय वैजकी महाविद्यालयान IVF सुविधा 15 ऑगस्टाच्यान सुरू करतले अशी घोशणा मंत्री विश्वजीत राणेन केली. ओव्हरऑल व्यवस्थित सगळे विषय सरकारान मांडला आणि आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटान व्यवस्थित प्रत्येक मंत्र्यांनी प्रत्येक म्युन्सिपालिटी पंचायत डिपार्टमेंट कडेन व्यवस्थित संपर्कान रावन हे सगळे गोष्टी जाग्यार आसूंक जाय. आमचें कितें आसा ओव्हरऑल आनी जे केंद्र सरकाराचे जे कितें गायडलायन्स आसा ते वेदर वी हॅव एडर्ड टू दोज गायडलायन्स म्हणून मनसुख मांडव्यान मिटींग घेतली. हेजे भायर कांय ना. ते आमचे गोंया राज्यान आमचे सगळे टोटली अंडर कंट्रोल आहा. कांयच विशय तसो ना. कित्याक आमचे कडेन ऑलरेडी आमचे डिपार्टमेंट आहा प्लस आमी डॉक्टर अमित मैदेव ऑन बोर्ड करून आमचो हे चल्ला ते इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाता. ग्लोबल हॉस्पिटलाचे डॉक्टर बी एकदम बरे आहा. पूण कित्याक ते सारकें ते वेगळ्या तरेन करून लिव्हराचे ट्रान्सप्लांटाचे खुबशे अशे प्रोपोजल्स आमचे कडेन आसात. पूण आमकां ते वेवस्थीत विचार करून एक पावल घेवन फुडें वचपाची गरज आसा. सद्या आमी किडनीचे करतात. लिव्हर करपाक जाय तेजे कडेन आनी मातशे हायटेक वेवस्थाची गरज आसा. ते आमी ऑलरेडी डॉक्टर मधु प्रभू देसाय आनी इतर काही डॉक्टर्स कडेन चर्चेन आसा. आतां पर्यंत कांय फायनल जावंक ना. पूण कितें आहा की ते एकदां जाल्यार डेफिनेटली आमी करतले. एक पावल हांवें घेतला. किडनी ट्रान्सप्लांट तेन्ना चालू केल्लें. आयज आमी अमित मैदेव ऑन बोर्ड करून गॅस्ट्रोचे सगळे जे गोंया भायर आमचे लोक वयता त्यो फेसिलिटीज उपलब्ध करतले. तेज्या भायर आमी रोबोटीक सर्जरीचे ऑलरेडी प्रपोजल सरकारा कडेन घातलेले आसा. तेज्या भायर आमी IVF फर्स्ट टायम डॉक्टर केदार फडतेक ऑन बोर्ड घेवन आमी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलान CSRचे अंडर 2 कोटीचे आमकां इक्विपमेंट गावल्या. म्हणजे गोंयचे जनतेक IVFचो ट्रिटमेंट महिलाक IVFचो ट्रिटमेंट फ्री ऑफ चार्ज आमी दिले. गोवा पयली राज्य देशान आसतले जे ही फेसिलिटी महिलांक गावतली. नाजाल्यार तुमी पळयला आनी तुमी आयकून जाणा की गोंयची महिला जेन्ना तांकां ट्रिटमेंटाची गरज आसा ते पुना कोल्हापूर वचून तांकां कितलेय लोकांनी टोपयो घातलेल्यो आसा. ते आमकां करपाचें ना. ते गोंया राज्यांत आयज 15 ऑगस्टचो हांवें टेंटेटीव हांवें डेडलायन दवरल्या ते मुख्यमंत्रीचे हस्ते ते इनॉग्रेशन करपाचें. आनी त्याच बरोबर टाटा मेमोरियलाचे बी असेंब्लीचे पयलीं मुख्यमंत्रीचे हस्ते MOU एक्सचेंज करून आमी ती OPD आमी चालू करता. म्हणजे नवें हॉस्पिटल येतकूच ते ट्रायपार्टायट आमचे एग्रीमेंट आसतले विथ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अँड टाटा मेमोरियल आनी ते योग्य तरेचे ट्रिटमेंट तेंचे माध्यम जे मुंबय गावतात ते गोंया राज्यान गावतले. आनी बाकीचे विशय नॉर्मल आशिल्ले. दीस अपडेट.